आतां बाब दामासा सांगला दॅट इज अ नॅचरल प्लेस थिंगा. आनीक थिंगा इतली फिशींग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डींग कॉन्स्टिट्युन्सी पडटे तेंगेलो थिंगा बेतूल चेटी आहा आनी दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसून त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय. सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट कळना तुका. आनीक नुस्त्या कम्युनिटीक कितलो त्रास जातलो तें केल्यार ते खूंय करता. थिंगा मागीर तुका पोर्ट हिंगा वास्को चोय पयस वचपा नाका गोंया रावन चोय वास्कोकारांक कितलें जाता. जेन्ना कोवीड जाल्लें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेगेले पोल्युशनाक. द लंग्स वर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज यूज टू इनहेल कोल कळना तुका. सो जेन्ना कोल येता तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्टाक मागीर तेंगे तकलें आहा म्हाका दिसता आयकिल्ले त्या प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनी कोण मदें कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस. आमकां नाका. देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दीस नॉट इन गोवा. गोंय आमगे येदें आहा एंड वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस आनी गोंय आफ्टर मायनींग इज सर्वायवींग ऑन ट्युरिजम. सो मग हेंवूय तरी तुमी काबार करूंक सोदताय म्हाका दिसता गोंयकारांक चिंतपा जाय सरकार खंयचे दिशेन वयता. आमचे मदें आमगेले बेतूल नाकेरी पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच दोनी पंच मेंबर्स प्रेस बॉब आज हे प्रेस घेवपाचें मुद्दो इतलोच म्हळ्यार हो MPAचो जो पोर्ट आमगेले बेतूल गांवांत हाडपा हेच बद्दल आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता पयली म्हगेले जे ड्युटी आसा ती लोकल्सां बरें बारा रावपाची आनीक जें बरें आहा गांवचे पासून तेजे बारा रावपाचें. आतां मुद्दो जेन्ना पोर्टाचो येता आमकां केन्नाय कॉन्फिडन्साक येयला जेन्ना 17 जेन्ना इशू जाल्लो हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लो तेन्ना लोकल तेन्ना आमदार आशिल्लो कितें स्टँड गेल्ले तें म्हाकाय खबर ना. आनी म्हाका दिसता तेन्ना तरी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेयल्ले समज तरी हो पोर्ट नाका आनी तो सागरमाला जाल्यार म्हाका दिसता इतलें मुखार वचनाशिल्लें. म्हाकाय खबर ना कांय कारणां लागून हें आतां मोदें कितें करून येयलें तें. आनीक जेन्ना लास्ट वीक जेन्ना द गोवनाचेर आमी हें रीड केलें दे अगेन ओपन द टेंडर प्रपोजल टू रिसर्वे द फिजिबिलिटी ऑफ द पोर्ट. आमी शॉक जाले जेन्ना हांवें सरपंचा कडेन तेन्ना पंच मेंबराक विचारलें तुमकां कितें खबर आहा पंचायती कितें तरी धाडा इंटिमेशन धाडा तें म्हणपाक लागले कांय धाडना. आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता म्हाकाय कांय ती खबर ना. आनीक जेन्ना आय ट्राय टू फायंड आउट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन दे वर टोटली मम तेमकां कांय म्हणटाय आजून आमकां कांय येयला ना. बट वेन इट केम ऑन द पेपर म्हाका दिसता पेपरा सोंपोन पण कांय येयला खंय तरी कितें तरी हालचाल जाला आनीक पेपरांनी हाडले. सो म्हगे मुद्दो सांगपाचो इतलोच म्हळ्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्ना सरकार जावं तो आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट व द सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू टेक bring up any project in any village, in any part of Goa, they have to consider the local first, the local body, Gram Sabha, or the local MLA. हांव खंयच्या रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणा कित्याक जेन्ना तूं तरी लोकांक येवन तरी कसलें डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता लोकां जाय तेश करता त्या लोकांकूय बरें पडपाचें. ना जाल्यार सरकार समज कोणाचेर आनी तरी थापता आनी जी गोश्ट गांवची वत निसंतान करतली जाल्यार म्हाका दिसता हें दिस इज नॉट करेक्ट. आनीक जेन्ना आमी पोर्टाचेर उलयताय 17 बाब दामासान इन डिटेल सांगला वॉट वॉज डिस्कस वॉट वॉज देर इन द प्लेन ड्युरींग 2017 सागरमाला अंडर हें कितें कितें आहा तें बाब दामासान सांगलें तें प्रमाणे एज अ MLA आय ओपोज दीस प्रोजेक्ट. आनीक वी वील सी हांव म्हणा आमच्या सायडीन बाब कुरूज आहा तेंकाय मतदारसंघ तेगली कम्युनिटी भरपूर आसा फिशींग कम्युनिटी आहा. आमगे मतदारसंघाक बेतूल ह्या वाठारान आमगेले खारवी भाव आहाय पागी भाव हे आहाय तेवूय हेजेर पोट भरताय तेंकां आनी आख्खे केपेंचे मतदारसंघ आमी हे बेतूल नाकेरी पंचायती बरोबर लोकां बरोबर आमी रावतले. आनीक हांव with all our punch members, I will seek an appointment with the Honorable Chief Minister next week. कित्याक एपिका तो बिजी आशिल्लो आमगे प्रत्येकाळ फंक्शन आशिल्लें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर येयल्लो थिंगा आनीक जायत तेगेली अपॉइंटमेंट जाल्ले. सो नेक्स्ट कमिंग वीक आय विल टेक एन अपॉइंटमेंट वी विल मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमगेले जे ग्रीवेंसीस जाय ते आमी ताका सांगतले. बट एक क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हे पोर्ट जावपाक दिवपा न्हय. इट वील कॉस्ट म्हाका एनवायरमेंट डिजास्टर थिंगा पोर्ट लोकांक वयतले
हे बेतूल एक गांव इतलो सोबीत गांव आनी म्हाका दिसता हेजे ट्युरिजम काबार जातलें आनी पयलीं म्हळां ज्या बेतूल जे पोर्ट ते तिका जे करपा सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट फोर्ट आशिल्लो which was built on the instructions of छत्रपती शिवाजी महाराज अशें आमकां सांगता हिस्ट्री आनी वर्सा एक फावटी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आमी थिंगा उगडास करता 1-2 दिसां आनीक मागीर कांय खबर ना वी हॅड डिमांडेड ऑल्सो थिंगा बरो एक तो फोर्ट डेव्हलप जावचो एक ट्युरिस्टीक प्लेस जाची छत्रपती शिवाजीचे महाराजाचे डिटेल थिंगा सगळी हिस्ट्री घालची आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दिसता दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो वील बी वेनिस वयतलो हें जावपाक जायना आनी आमी बाकीचें सगळें कोताय छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हें तरी कोण दवरपा जाल्लें हें तेगे कायद्याचें हें थिंग जावपा आशिल्लें आमगे थोडे सरकारा एक फावट कितें दाखोवपा दांत वेगळे आसता आनी खावपा दांत वेगळे आसता हें जावपा जायना आमी शुड आमी कितें उलयताय तें कोण दाखोवपाचें आनी आय एज अ MLA वील ऑलवेज स्टँड वीथ माय पीपल खंयचेय कसलेय प्रश्न येयले आमी तांचे बरें रावतले अँड वी वील सी दॅट ऑल दीस थिंग्स वीच आर डिस्ट्रॅक्टींग आर केपें मतदारसंघ आमचे केपें मतदारसंघ आमी लागीं आमचे कडेन सगल्योच आमकां दोयरी आहाय दोंगर आहाय मिना खोंडे आहाय ना म्हूण कांय ना ओन्ली थिंग वी हॅव टू प्रिजर्व इट वी वील नॉट अलाव दीस आनीक मागता फक्त सरकारा कडेन आमकां लोकांक आमगेल्या सगल्या केपेंकारांक इन्क्लुडींग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द विलेज ऑफ बेतूल लाकेरी डोंट वॉन्ट दीस प्रोजेक्ट सो वी रिक्वेस्ट यू चिंतपा लोयत ना तुमी करपा खबर सोड चिंतपा लोयत ना हिंगा तुमचो पोर्ट हाडपाक आनी आमगेलो गांव वाट लावपाक देव बरोबर आमचे मदें आमगेले बेतूल नाकेरी पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच दोनी पंच मेंबर्स प्रेस बॉब आज हे प्रेस घेवपाचें मुद्दो इतलोच म्हळ्यार हो MPAचो जो पोर्ट आमगेले बेतूल गांवान हाडपा हेच बद्दल आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता पयली म्हगेले जे ड्युटी आसा ती लोकल्सां बरें बारा रावपाची आनीक जें बरें आहा गांवचे पासून तेजे बारा रावपाचें आतां मुद्दो जेन्ना पोर्टाचो येता आमकां केन्नाय कॉन्फिडन्सान गेल ना जेन्ना 17 जेन्ना इशू जाल्लो हांव तेन्ना आमदार नाशिल्लो तेन्ना लोकल तेन्ना आमदार आशिल्लो कितें स्टँड गेल्लें तें म्हाकाय खबर ना आनी म्हाका दिसता तेन्ना तरी एक स्ट्रॉंग स्टेप घेयल्लें समज जर हो पोर्ट नाका आनी तो सागरमाला जाल्यार म्हाका दिसता इतलें मुखार वचनाशिल्लें म्हाकाय खबर ना कांय कारणां लागून हें आतां मोदें कितें करून येयलें तें आनीक जेन्ना लास्ट वीक जेन्ना द गोवनाचेर आमी हें रीड केलें दे अगेन ओपन द टेंडर प्रपोजल टू रिसर्वे द फिजिबिलिटी ऑफ द पोर्ट आमी शॉक जाले जेन्ना हांवें सरपंचा कडेन तेन्ना पंच मेंबराक विचारलें तुमकां कितें खबर आहा पंचायती कितें तरी धाडा इंटिमेशन धाडा तें म्हणपाक लागले कांय धाडना आमदार ह्या नात्यान म्हाका दिसता म्हाकाय कांय ती खबर ना आनीक जेन्ना आय ट्राय टू फायंड आउट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन दे वर टोटली मम तेमकां कांय म्हणटाय आजून आमकां कांय येयलें ना म्हणून बट वेन इट केम ऑन द पेपर म्हाका दिसता पेपरा सोंपोन पण कांय येयलें ना खंय तरी कितें तरी हालचाल जाला आनीक पेपरांनी हाडलें सो मुगे मुद्दो सांगपाचो इतलोच म्हळ्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेन्ना सरकार जावं तो आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंट व द सेंट्रल गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू टेक ब्रिंग अप एनी प्रोजेक्ट इन एनी विलेज इन एनी पार्ट ऑफ गोवा दे हॅव टू कन्सिडर द लोकल फर्स्ट द लोकल बॉडी ग्रामसभा व द लोकल MLA हांव खंयच्या रुलींग एंड ऑपोजिशन म्हणा कित्याक जेन्ना तूं तरी लोकांक येवन तरी कसलें डेव्हलपमेंट करता म्हाका दिसता लोकां जाय तेश करता त्या लोकांकूय बरें पडपाचें ना जाल्यार सरकार समज कोणाचेर आनी तरी थापता आनी जी गोश्ट गांवची वत निसंतन करतली जाल्यार म्हाका दिसता हें दीस इज नॉट करेक्ट आनीक जेन्ना आमी पोर्टाचेर उलयताय सोत्रांक बाब दामासान इन डिटेल सांगलां वॉट वॉज डिस्कस वॉट वॉज देर इन द प्लेन ड्युरींग 2017 सागरमाला अंडर हें कितें कितें आहा तें बाब दामासान सांगलें तें प्रमाणे एज अ MLA आय ओपोज दीस प्रोजेक्ट आनीक वी वील सी हांव म्हणा आमच्या सायडीन बाब क्रूज आहा तेंकाय मतदारसंघ तेगली कम्युनिटी भरपूर आसा फिशींग कम्युनिटी आहा आमगे मतदारसंघाक बेतूल ह्या वाठारान आमगेले खारवी भाव आहाय पागी भाव हे आहाय तेवूय हेजेर पोट भरताय तेंकां आनी आख्खे केपेंच्या मतदारसंघ आमी हे बेतूल नाकेरी पंचायती बरोबर लोकां बरोबर आमी रावतले आनीक हांव
with all our punch members, I will seek an appointment with the Honorable Chief Minister next week. कित्याक एपिका तो बिजी आशिल्लो, आमगे प्रत्येकाळ फंक्शन आशिल्लें, Honorable Prime Minister येयल्लो थिंगा आनीक जायत तेगेली अपॉइंटमेंट जाल्ले. सो नेक्स्ट कमिंग वीक I will take an appointment. We will meet the Honorable Chief Minister आनी आमगेले जे ग्रीवेंसीस आहाय ते आमी ताका सांगतले. बट एक क्लियर करपाक सोदता की एट एनी कॉस्ट आमी हे पोर्ट जावपाक दिवपा न्ही. इट वील कॉस्ट म्हाका एनवायरमेंट डिजास्टर थिंगा. पोर्ट लोकांक इतलें हे बेतूल एक गांव इतलो सोबीत गांव आनीक म्हाका दिसता हेजेर ट्युरिजम काबार जातलें. आनी पयलीं म्हळां ज्या बेतूल जे पोर्ट ते थिंगा जे करपा सोदताय थिंगा छत्रपती शिवाजी महाराजालो लास्ट फोर्ट आशिल्लो which was built on the instructions of Chhatrapati Shivaji Maharaj. अशें आमकां सांगता हिस्ट्री. आनीक वर्सा एक पाटी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आमी थिंगा उगडास करता 1-2 दिसा. आनीक मागीर कांय खबर ना. वी हॅड डिमांडेड ऑल्सो थिंगा बरो एक तो फोर्ट डेव्हलप जावचो, एक ट्युरिस्टीक प्लेस जाची, छत्रपती शिवाजीचे महाराजाचे डिटेल थिंगा सगळी हिस्ट्री घालची. आनी समज हो पोर्ट येयला म्हाका दॅट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट दॅट फोर्ट ऑल्सो वील बी वेनिस वयतलो. हें जावपाक जायना. आनी आमी बाकीचें सगळें कोताय छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून. हें तरी कोण दवरपा जाल्लें? हें तेगे कायद्याचें. हें थिंग जावपा आशिल्लें. आमगे थोडे सरकारा एक पाटी कितें दाखोवपाक दांत वेगळे आसता आनी खावपाक दांत वेगळे आसता. हें जावपा जायना. आमी आमी कितें उलयताय तें कोण दाखोवपा जाय. आनीक आय एज अ MLA वील ऑलवेज स्टँड विथ माय पीपल. खंयचेय कसलेय प्रश्न येयले आमी तांचे बरें रावतले. एंड वी वील सी दॅट ऑल दीस थिंग्स वीच आर डिस्ट्रॅक्टींग आर केपें मतदारसंघ. आमचे केपें मतदारसंघ आमी लागीं आमकडे सगल्यो आसता. आमकां दोयरी आहाय, दोंगर आहाय, मिना खोंडे आहाय, ना म्हूण कांय ना. ओन्ली थिंग वी हॅव टू प्रिजर्व इट. वी वील नॉट अलाव दीस. आनीक मागता परतून सरकारा कडेन आमकां लोकांक आमगेल्या सगल्या केपेंकारांक इन्क्लुडींग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द विलेज ऑफ बेतूल लाकेरी don't want this project. So we request you, चिंतपा लोयत ना तुमी करपा खबर सोड, चिंतपा लोयत ना हिंगा तुमचो पोर्ट हाडपाक आनी आमगेलो गांव वाट लावपाक. आसले ती एरिया आहा ती फिश ब्रिडींग एरिया. ते इतले डीप आसा थिंगा नुस्तें आपली गाबडी सोडून थिंगा नुस्तें जाता. फाल्यां पोर्ट जालें जाल्यार तें नुस्त्या गाबडी सोडपाचें तें सगळें पयस जातलें. दुसरें ती एरिया आमकां जॉब शिणान मुट्ट्यो मेळटा. आजकाल सगळ्याक हें पोल्युशन जावन तें सगळें काबार हो एक जाग उरला तेंय तरी ना तेंय काबारतात. दुसरें तिसऱ्यो बेतलांतल्यो तिसऱ्यो म्हळ्यार तुवें आयकलें त्यो तिसऱ्यो पडटा थिंगा. ह्यो तिसऱ्यो पोर्ट आयलो ड्रेजिंग जालें ते तिसऱ्यो आदी सगल्यो वयत कुल्ल्यो. हिंगा अशें ना की आमी सिजनाकूय नुस्तें मारता अशें ना. आमगेलें पावसाचें थोडें बॅन पिरियड सोड जाल्यार थंय लागता तें फक्त बॅन स्टार्ट जाता म्हणल्यार आमगे कंटिन्यू थिंग फिशींग एक्टिविटी जाता. की अशें न्हू की नुस्तें मेळटा. नुस्तें मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, तिसऱ्योय मेळटा, कुल्ल्योय मेळटा. हें सगळें काबार जातलें. आनी हे नुस्त्या हाचेर आमच्या लोकांचें पट बसता. हें तर दुसरें आमचो लोक आहा तो सगळो न्हंयचे देगेर आनी दर्या देगेर थिंग बसलो आहा. फाल्यां पोर्ट येयलो जाल्यार हे लोकां सगळ्याक काडून डिस्प्लेस केलें जाल्यार हें सगळें काबार हें नश्ट जातलें. आमगे गरोवपाच्या सिजनाक गरोवपाकूय वयता आनी लोकांले लोक एक फिशींग स्पोर्ट्स म्हणून थिंग येता ताजेरूय ट्युरिजम जाता तेंय बंद जातलें. आतां तुमी पयलें आसलें हे नदीन रिवरान बेतूल हाडीत रिवर सेलांसून भायर येत जाल्यार दिसा इतली बोट्यो फॉरेनरांक घेवन डॉल्फीन सायटिंगां येता ना म्हूण गरोवपा येता. हें सगळें बंद जातलें. ट्युरिजम एक थोडें उरलां आमच्या सावथाक. बेतलां खाडी थिंगच्यान लागता, दोनूय सायडीन लागता, केप्यांकूय लागता, कावेलोसींकूय लागता, वेलींकूय लागता. हें सगळें काबार जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.